तरी उलोवंक जाय न्ही वचा न्ही म्हणटा ताका पुलीस स्टेशनार गेली पळय ते दिसा ताका आंग तेजे गरम जालें जोर येतालो आनी ताका लागून आतां ते पोटाचो तेजी पेन स्टार्ट जाली ताका लागून ते चालू उरलें आनी आतां ताका तसो जोर आसा. ते दीस तुमचे सेक्रेटरी येयल्लो न्हू वुमन चायल्डाचो तेंच्यांनी तुमकां सोमारा पर्यंत करता म्हणून सांगलेली हय सो तुमी आयकना कित्याक तुमकां आयकूना न्ही आमी तांकां सांगलें न्ही की आमकां सोमारा पर्यंत तेणी सांगलें आमकां तुमी उठा आनी चलात म्हणून आतां तुमी सोमारा करता म्हणून हेज्या पयलीं आमकां सीएमान आश्वासन दिल्लें न्ही आनी 1 म्हयनो आमचो गेलो आमी वाट पळयत रावले सीएमान सांगलें आमकां करता म्हणून तेज्या उपरांत आमचे पोस्ट फील केले म्हणून ताका लागून आमकां हें आतांच मेळना जाल्यार हांगा येवचें पडलें. आमी आमची स्वताची इच्छेन येवंक ना आमचेर अन्याय जाता तो पळोवपाकय बी शकना न्ही खंय तरी आमकां आमी इतले 1,500 लोकां लागून फायट दिवन आमी डिमांड पास करून घेतली आनी आयज आमचेर अन्याय जालो म्हणटकूच आयज आमकां आमच्या अन्याया विरुद्ध लढा करपा लागून हांगा येवचीच पडली न्ही ताका लागून आमी आतांच मैदानाचेर येयल्ली. 2 गोश्टी मेजर आसा हितून. एक तर सेक्रेटरीन सांगलें की सोमार पर्यंत रिवोक करता म्हणून पुटअप करता म्हणून सांगलेली पुटअप करता म्हणून पुटअप करता म्हणून सांगलें. हेज्या पयलीं तांकां सांगिल्लें की तुमचे जातले 50-50 चान्सेस म्हणून सांगिल्लें आनी हेंय सांगिल्लें की जातलें की ना तें आपूण सांगूं शकना जाल्यार सुद्दां 6 म्हयने तुमकां घेतले आनी मागीर काडून उडयतले अशेंय सांगिल्लें. कसो विश्वास दवरपाचो ह्या लोकांचेर पयली गजाल म्हणजे ती आयकली ना असो प्रश्न न्ही. 25 दीस जाले सरकारान तेंचें कांय आयकलें ना. इतली ती हांगा बसल्या सरकारान कान दोळे सगळे बंद केल्या आनी एक कोण तरी येता जेका ह्या लोकांक तो वळखना खंयच्यान तरी भायल्यान आयला फक्त एक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून तो कितें तरी तांकां सांगपाक आयलो. एक गजाल जी ताणें सांगली की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स म्हणटात पळय हांवें एक प्रश्न विचारलो की डायरेक्टर जी आशिल्ली ती कोण पे करता तिका BJP पे करता काय सरकार पे करता. तिणें काँग्रेसचो ठपको म्हणून घातलो काँग्रेसीक काम केलें म्हणून तांकां काडलें म्हणून म्हणजे एक डायरेक्टर सांगू शकता की काँग्रेसचें काम केलें म्हणून काडलें म्हणून. सो शी मे बी अ एम्प्लॉई ऑफ BJP. दुसरो सेक्रेटरी तेंच जर सांगता आसत की पॉलिटिकल इंटरफरन्स करनाका जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हो सेक्रेटरी कदाचित ताका BJP पे करता आसतले गव्हर्मेंट पे करता अशें दिसना म्हाका. म्हाजो प्रश्न जर विचारलो की आय एम पॉलिटिकल आय मे बी अ पॉलिटिकल पर्सन हांव खंयच्या पार्टी कडेन जॉयन जाल्लो आसत पण हांगा पॉलिटिकल पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून येना. हांगा हांव येता कारण हांव तेंचो एडवायझर. एक जबाबदारी हांवें तेंची घेतलेली बिफोर जॉयनींग काँग्रेस पार्टी तेंची जबाबदारी घेतलेली हांवें आनी तेंचे विशय जे आसात तडीस लावपाचें काम म्हाजें आसा. ते खंयची पॉलिटिकल पार्टी ती म्हाका लागना. दुसरें हांवें आतां प्रॅक्टीस बंद करची पडली कारण BJP सरकार आसा. BJP सरकारान काँग्रेसवाल्यांनी प्रॅक्टीस करप ना अशें आसा काय कितें. सो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जर म्हणटा आसत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की सरकारान आनी भारतीय जनता पार्टीन हें पॉलिटिकल करचें न्ही कारण हो विशय पॉलिटिकल न्ही. आमचे कडेन व्हिडिओ आसा तुमच्या बरोबर फुगडे घातलेले बायलांचो अंगणवाडीच्या थोड्या तांचे कित्याक तुमी काय करूं ना कारण ते तुमच्या आतांचे प्रेझेंट मंत्री जे आसात त्या मंत्र्यां बरोबर भोंवताले आनी फुगड्यो घालताले प्रचाराच्यो तेय आमचे कडेन व्हिडिओ एविडन्सीस आसा. ह्या लोकांनी कोणेच पार्टीक लागून काम करूना काँग्रेस पार्टीक लागून काम करूना तर तांकां फक्त टार्गेट ह्या साठी केला की तांच्यांनी युनियन फॉर्म केले. हे लिडर्स बेसिकली ही जर नाशिल्ली जाल्यार युनियन फॉर्म जावचें नाशिल्लें आनी युनियन फॉर्म जालें म्हणून 3 मागण्यो करच्यो पडल्यो पास करच्यो पडल्यो. हे लोक कारणीभूत त्या 3 मागण्यो पास जावपाक लागून आनी तो रिवेंज की एक युनियन एक स्ट्रॉंग युनियन येता ते युनियन मोडप. सरकाराचें कामूच हें आसा की युनियनां तोडप. मॉडल एम्प्लॉयर जो आसा सुप्रीम कोर्टान सांगला मॉडल एम्प्लॉयर म्हटल्यार गव्हर्मेंट इन केस ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट इज अ मॉडल एम्प्लॉयर. हेच मॉडल हे सरकार घालून दिवंक सोदता काय कितें कारण आमी पळयलां की जशें सरकार वागता युनियन तोडपाचें कामां करता तशेंच आतां प्रायवेट कंपनी करपाक लागल्या. प्रायवेट कंपनीनी कितलेशे युनियन आतां फोडपाचें मॅनेजमेंट ट्राय करता. सो हे मॉडल नवीन घालूंक सोदता काय कितें सरकार.